नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। दोट्टी नागरिकत्वाच्या प्रकरणात चौकशी सुरू करची म्हणून केंद्रीय घर मंत्रालयाचे गोंय सरकाराक निर्देश। योग्य आणि पारदर्शक चौकशीची सुचोवणी। बालरथ चालूच मात नव्यो बशी ना। टेनंट व्हेरिफिकेशनाक पोलिसांची सरप्राईज चेकिंग। बिराडी गुन्यांवकारी सापडल्यार घर मालकय सुटचो ना। क्रिकेटर आशिष नेहराचे केळशेचे प्रॉपर्टीचे थळावे सरपंच आमदार वेंझीन केले इन्स्पेक्शन। रस्तो बेकायदेशीर जमीन आशिल्ली तशी करची टीसीपी काडटा वॉर्ड। एनसीबीचे धाडी धोणजुणक कोटीचे एलएसडी पेपर ड्रग्स जप्त। दक्षिण भारतांतल्या एकल्याक अटक। डीएमटी ड्रग्स जप्त। गोंयांत डीएमटीची पहिली केस। कळंगुटे राड्याचे तीनय केशींतल्या गुन्यांवकारांक अटक। कोस्टल बेल्टांत नायट पेट्रोलिंग खर। 20% मायज पुलीस फोर्स। ओपन एअर व्हेन्यूचेर धांक म्युझिक बंद। फोंडें पालिकेच्या गोशाळेंतल्यान गोरवां गायब। गोरवाच्या धन्यान फायन भरली जाल्यार 2 गोरवांतले एक गायब। पुलीस कागाळ। कत्तलीक वा विकली म्हणून दुबाव। फोंड्या रस्त्यांची चाळण। सुदीन म्हणटा आपणे 8 वर्सां फाटीं केल्ले। रवी म्हणटा मुख्यमंत्री आसा मेरेन भिवपाची गरज ना। कॉन्ट्रॅक्टरांचेर एक्शन। दोट्टी नागरिकत्वाच्या प्रकरणांनी चौकशी सुरू करची म्हणून केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या गोंय सरकाराक निर्देश। उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांचेर चौकशीची जबाबदारी। दोट्टी नागरिकत्वाच्या प्रकरणात चौकशी करतना ती योग्य तरेन आणि पारदर्शक करची म्हणून घर मंत्रालयाची सुचोवणी। बालरथ चालूच उरतली मात नव्यो बशी दिवच्या ना। शाळा वेवस्थापनाक दिल्ले स्किमीचे पयशे वापरूनच नव्यो बशी घेवपाच्यो। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत उलयलो। पुलीस खंय आतां अकस्मात टेनंट व्हेरिफिकेशनाक येतले। बिराडी व्हेरीफायड नासल्यार फायन। बिराड्यान गुन्यांव केलो जाल्यार घर मालक सुटचो ना। आमी बालरथ स्कीम आमी बंद करूंक ना। आमी नवीन आनीक जांकां एडिशनल बसी जाय पळय न्ही रे त्यो दिवच्यो ना म्हटल्यार बालरथाची स्कीम सुरू आसा। बालरथाचे पयशे तांकां दिवपाचे तशेंच दिता। तेंच्यांनी ज्यो मेंटेन करिना त्यो बसी मेंटेन करच्यो। ओके, नवीन बसीस दिवपाच्यो आसा त्यो म्हणजे रिप्लेस करपाचेर आमी वर्किंग करता। ज्योच्यो हे जाली म्हणजे व्हॅलिडिटी सोंपली बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय। आमी जो मेंटेनन्साक पयशे दिता पळय न्ही रे त्या मेंटेनन्साकूच मोडचे तेंच्यांनी आनी तिची फिटनेस आहा पळय न्ही ती फिटनेस घेवची ही जबाबदारी तेंची आहा। तेंच्यांनी सगळी जबाबदारी सरकाराचेर घालून आपूण हात वयर करचें न्ही। ते म्हटलं आमी स्कीम खंयच बंद करतले म्हणूंक ना। बालरथ स्कीम चालूच उरतली। ओके, आमी तांकां पयशे दिता तशेंच दितले। उलट तुमकां सांगता आतां आमी तांकां आनीक चड पयशे दिवपाक लागल्या। पयलीं तांकां 3,75,000 दिता आतां 4,20,25,000 दिवपाक लागल्या। जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पयशे दिना पळय न्हू ते दिना। आमी सरळ सरळ तांचे अकाउंट ओपन करा, तांच्या अकाउंटाचेर पयशे घाला। आमी तांकां 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता। जर ड्रायव्हर आनी जर कोण उरना पळय न्ही जाल्यार ती तेंची चुकी आहा मॅनेजमेंटाची, आमची न्हू। ओके, आणि तेंच्यांनी आतां अकाउंटारूच तेंचे पयशे घालपाक जाय। तांकां जाय तेन्ना काडून उडोवपाक आनी हें करपाक मेळचो ना। तेंच्यांनी जर आमकां सगळें युटिलायझेशन दिली जाल्यार 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता आमी। ती तेंच्यांनी सपोज ही रिप्लेस केली आनी नवीन सुद्दां घातली तेंचे पयशे चालू उरतले। तशेंच पुलीस खंय आतां टेनंट व्हेरिफिकेशनाचें अकस्मात चेकिंग करपाक येतले। कोणी टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक ना जाल्यार 10,000 मेरेन तालाव पडूं येता खंय। बिराडाक रावप्यान गुन्यांव केलो जाल्यार घर मालकाक कारवाईक तोंड दिवचें पडटलें, मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जो कोण व्हेरिफिकेशनचो फॉर्म ज्याच्या कडेन आतां हाज्या फुडें पुलीस जे आहा पळय न्ही म्हणजे स्पॉन्टेनियस खंयसरी वचून चॅक करतले किंवा वचून चॅक केल्या उपरांत जर त्यांनी व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किंवा व्हेरिफिकेशन फॉर्म आमी दिल्लो जर तेच्या कडेन ना
जाल्यार घर मालकाक फ्रॉम 1000 टू 10,000 दॅट डिपेंड्स अपॉन तो कितले दीस रावता, तो खंयच्यान येयला, सगळे ह्या काही क्रायटेरियाचेर 10,000 रुपया पर्यंत फायन ही डायरेक्टली घर मालकाक पडटली. ओके. आनी परत ताणें जर कसलोय फाल्यां सकाळी पळयता, म्हणजे आमी IPC एक्टांनी ते पळयता, क्रायम केलो जाल्यार इन्क्वायरीक जर ताका येवपाकूच जाय, पण फाल्यां सकाळी बाकीच्याय सगळ्या भानगडींनी अननेसेसरी जर तेणें व्हेरिफिकेशन असलें बरें आहा, तेणी कितेंय क्रायम केलो जाल्यार रोखडोच तो दाखयतलो आपूण व्हेरीफायड करून दवरलेलो हो तेजो एड्रेस धरा म्हणून. जर नासलो जाल्यार अननेसेसरी जेणी कोणी घरांत दवरला तो सगळ्या इन्क्वायरीक अटकतलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आदलो क्रिकेटर आशीष नेहराच्या केळशेच्या प्रॉपर्टींत वचूंक बेकायदेशीर रस्तो केला म्हणून बोवाळ. थळावे सरपंच आनी आमदार वेंझीन TCP खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन इन्स्पेक्शन केलें. मातयेचो बेकायदेशीर रस्तो केला म्हणून दावो. जमीन आशिल्ली तशी करून दिवची म्हणून मागणी. TCP अधिकारी म्हणटा अर्द काडटा. You reply दिता ती माती हा म्हणून माती आणि सँडल म्हणा किती you are talking total rubbish by taking a position in hand आणि गुंडा म्हणताडे gunda what is the meaning of gunda म्हणा you are saying I am a जमीन that you have to reply to me not reply I am talking face to face not in the media I am talking face to face तो शल्डा ना do not think that you will talk anything restore होता ऐक we are here and you are trying to tell me how Sankwal can go everywhere. Further, I have not restoration you should do. Why have you not taken? Okay, that I will tell why, you. Why you couldn't stop? Why someone happened? I'm stopped order Kali, and further that the work has been stopped. There are 3 people in including one local. Okay, I understand after June kaidalna gross bond ha, but restoration government am sanglo na because that is job of CRZ. CRZ maka kal phone yelalo. I mean we have not complained, but somebody have complained to CRZ. So restoration of the work has been not been done. Today itself, I will issue an order for restoration. ते एक टॉपिक ते सँड ड्यून्स प्रोटेक्ट कर म्हणून इन मीडिया ते एक फियर जालो आणि त्याच्या फाटल्यान आय हॅड टू ट्रॅव्हल फॉर 2 weeks. फॉर 15 days I was not there. I was out of the country. And that time he came out with a big press की MLA ऐसे MLA तसे MLA काम करना MLA रेस मागूस होता MLA सांकवाल होता MLA कोरमणी गांव सांभाळपाक ना टू आशीष नेहरा which means आशीष नेहरा's property comes here attached to the beach property which is the tourism property. आम जे हिरोजन बॅग्स गायले ती बिचार गायले फेब्रुवारी महिना वर्क ऑर्डर येयली इनॉग्रेशन मे बी केला इलेक्शना पयले दॅट इज बिफोर द लोकसभा द वर्क ऑर्डर इज देयर ना म्हूण मुगे पार्टनरशिप आयिंग आशीष नेहरा काय ना आशीष नेहरा BJP गेलो ब्लू आयड बॉय आणि BJP ताका प्रोटेक्ट करता स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडलो अजून पुसाने रेस्टोरेशन जालो ना. NCBची गोंयांत मोठी धाड. अणजूण घाल्ले धाडीत 1 कोटीचे LSD पेपर आनी ड्रग्स जप्त. दक्षिण भारतांतल्या एकल्याक अटक. तो रेंटाक रावतालो. जप्त केल्ले चरस कोकेन सारकेले ड्रग्स आसात. DMT म्हणून एक ड्रग्स जप्त केला. गोंयांत खंय DMTची पहिली केस. SP सांगता तपास चल्ला. We ANC unit caught the biggest ever consignment of LSD papers ever in Goa. So it was more than 1800 LSD blot papers and the worth of it was around more than 1 crore. And yesterday night we got another case in which we caught a South Indian from Manjuna area and we had leads, so we conducted a raid in his house and we caught DMT, a new drug which is found for the first time in Goa. It is very potent drug which for just for 20 people to give a trip to 20 people, even 1 gram is enough. There is one ceremony also which is called ayahuasca ceremony, which is done for some spiritual purposes. And I have gotten information that in Goa also in some hinterland areas this ceremony is conducted. So this case that we did yesterday, in that we got DMT commercial quantity. Apart from that we also got some cocaine and charas. So we are in fact trying to abide by the CM's vision of zero drug tolerance in the state of Goa. इसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से भी कंडक्टेड अ रेड एंड वी फाउंड these things in his house only, in his possession. रेंट पे रहता था. नहीं इंडियन है. हाँ, इज साउथ इंडियन. DMT का हमने 3 grams पकड़ा है. उसकी वर्थ इज अराउंड 1 lakh के आसपास. कळंगुटे 3 केशींतल्या गुन्यांवकारांक अटक केल्या. असल्यो घडणुको खपोवन घेवच्या ना. मुख्यमंत्री उलयला. कोस्टल बेल्टांत नायट पेट्रोलिंग वाडयलां.
20% पोलीस फोर्स खंय वाडयला. ओपन एअर व्हेन्यूक रातचे 10 उपरांत मोठे म्युझिक लावंक दिवचे ना, मुख्यमंत्री सांगता. होम डिपार्टमेंटाची हांवें परतूय मिटींग घेतला, तांकां टायटन केला. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जे आसा पळय न्ही खंयच टॉलरेट करचे ना. पयर जाल्ल्या 2-3 इन्सिडंट्सांक सोमतेच तांकां अरेस्ट केले आनी आतां नायट पेट्रोलिंग जे आसा पळय न्हू हें खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयलां. सो दॅट पुलीस गस्त जाका म्हणटा पळय न्ही ती रातची बी ओके 20% ऑफ द स्टाफ हो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बाकीचे कडेन डेप्यूट आसतलो. बट हांगासर अजून एडिशनल 20 म्हणजे 40% ऑफ द स्टाफ जो आहा पळय न्ही हो विशेष करून ट्युरिस्ट रातचो जो आहा पळय न्ही ह्या बेल्टांनी आसतलो, जेका कोस्टल बेल्टांत आसतलो. जेका म्हणजे 10 उपरांतचे म्युझिक ओपनाचेर पूर्णता बंद आसतले. ओके आनी जेका म्हणजे क्लोज डोर जेणी परमिशन्स घेतलेली आसा वॉट एवर द थिंग्स ताकाच तेजे क्लोज डोर रेस्टॉरंट आनी हे जे आहा पळय ते चालू. गोंयकारांचे बिझनेस गोंयकारांक उरचे अशें दिसता जाल्यार BJP सरकारान कायदे करचे. आरजेचो आमदार विरेश उलयला. काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्र्यान पयलीं गोंयकार धंदेकारां खातीर नेमकें कितें केलां तें सांगचें. काँग्रेसीचो प्रस्न. भायले येवन गोंयांत धंद्याचे बस्तान बसूंक लागल्यात. गोंयकारांनी धंदे सांबाळचे म्हणून मुख्यमंत्री उलयल्लो. CM सांगता की आउटसाइडर्स आर कमिंग अँड कॅप्चरिंग द बिझनेस इन गोवा. आय वॉन्ट टू आस्क द चीफ मिनिस्टर की ह्या गव्हर्नमेंटान लोकल बिझनेसाक प्रमोट करपाक कितें केलां? तुज्या सरकारान कसल्यो स्किमी लॉन्च केल्यो टू एनकरेज द गोवन्स टू एंटर इन टू बिझनेस? तुम्ही हे पळय भायल्यान जे IAS IPS येतात तांकांच एनकरेज करता मरे. गोंयचे जागा घेयात, गोंयचे भाटां घेयात, बेसां घेयात. तो आमी अमेंडमेंट काडीत रावतात, तुम्ही जागे घेयात, कन्वर्ट करात आणि हांगा राज्य करात. भायले येवन आयज आपणाची जी लॉबी आसा ती वाडत चल्लेली आसा. आमचे बाजार तुम्ही पळयता आसतले आख्खे बाजार आमचे कॅप्चर केल्ले आसा. आयज सादे नुस्तेकार, सादे आमचे भाजीकार, सादे आमचे फुलांकार गोंयकारांक खंय ना खंय भायर मारता आनी आपूण जाय तशें होलसेल रेटीन ते विकपाक हें केल्लें आसा आनी बाजार कॅप्चर केल्ले आसा. गोंयकारांक धांवडयता ही परिस्थिती जाल्ली आसा. जो सरकार आसा, सरकारान जी मेजॉरिटी आसा 33 आमदाराची मेजॉरिटी विथ द स्ट्रॉंगेस्ट मेजॉरिटी वी कॅन से तेंचेड आसा. आनी तरी पूण जो लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन आमी जेन्ना पोगो बील घातलें तेन्ना फकाणां मारली. आमी म्हणटा तुमचे कडेन पोगो बील न्हू, नाजाल्यार दुसरो खंयचो तरी कायदो जो आसा तो कायदो इम्प्लिमेंट करून खंय ना खंय आमचे धंदेकारांक, आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट दिवपाचो कायदे हाडपाक जाय. मात अशें हो BJP सरकार मात्तूय करिना. आनी ही जे स्टेटमेंटां करता ही फक्त लोकांक अंधाधुंदी करपाक लागून स्टेटमेंटां करता. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. हळडोणे सर्वे नंबर 36/1 शेत जमनींतल्यान सेटलमेंट झोनांत घालो. TCPचे 17(2) कलमा सकयल रुपांतर. प्रकरण हायकोर्टांत. ते सुवातेर बेकायदेशीर बंगलो आयला. याचिकादाराचो दावो. तो बंगलो आनी घर खंय TCPन अंदूच्या मार्चांत अधिसुचोवणी काडून रेग्युलरायज केलें. मे म्हयन्यांत प्रॉपर्टी गोंयचो मुख्य सचिव पुनीत गोयलान विकती घेतली. केस हायकोर्टांत 22 ऑक्टोबराक. फोंडेच्या रस्त्यांची चाळण. सुदीन म्हणटा आपणे 8 वर्सां फाटीं रस्ते केल्ले. मेंटेनन्स पिरियड खंय 3 वर्सांच. वर्सां फाटीं हॉटमिक्स केल्ल्या रस्त्या विशीं विचारल्यार रवी म्हणटा मुख्यमंत्री आसतना भिवपाची गरज ना. पावस गेलो काय परत हॉटमिक्स करता. नवे केल्ले रस्ते व्हांवल्यात त्या कॉन्ट्रॅक्टरांचेर खंय एक्शन जातली. रस्त्यांचेर बीन फोंडा रस्ते काबार जाल्या बीन तेजेर कितें लायटीचेर गेल्ले म्हणटा तूं ते आतां ना. रस्ते बेड्यार म्हणटा ते. हांवें रस्ते केल्ले 7-8 वर्सां पयलीं. मेंटेनन्स ऑफ द रोड इज 3 years. हांवें रस्ते केल्ले 8 वर्सां पयलीं. मेंटेनन्स ऑफ द रोड एज पर द एग्रीमेंट इज 3 years. म्हणजे 8 वर्सां पयलीं म्हणजे 3 वर्सां जालीं आतां 5 वर्सां मागीर जालें म्हणटा. पूण तुमचे रस्ते खूब पिड्ड्यार जाल्या फोंड्या. करता मरो कडेन पावस जालो पळय ना. पूण तो नवो केल्लो रस्तो गेलो न्ही. तेजे मातशें स्कॅमान हें केलां म्हणजे जेणे कोण अशें गेल्या पळय आनी रस्ते केल्ले गेले म्हणजे ते पळयता
कितें मिक्सिंग हें जालां जाल्यार कितें जालें खबर ना पूण कोणें रस्ते नवे केल्ले मदले थोडेच रस्ते केल्या बाकी सगळे रस्ते आपण आल्मेदा हायस्कुलार ते गेल्यात ते आतां तो आतां ते कंडिशन घालतले परत करून दिवपाक परत रोखडें काम जातलें परत तेचे कॉस्तान करतले ते आतां केलें म्हणटा तेका मागीर हें पडलें ना लुकसाण जालें ना तेका करतले आमचें काम न्हू तें पेटी पेटी करतले आतां भिवपाची गरज ना सेम आसा. गोंयच्या दर्यांत येवन नुस्तेमारी करपी महाराष्ट्राची बोट कोस्टल पुलिसांनी जप्त केली. बाणावले दर्यांत महाराष्ट्राची बोट दिसतनाच थळाव्या नुस्तेमारांनी कोस्टल पुलिसांच्या कानार घालें. म्हायती मेळटनाच कोस्टल पुलिसांनी एक्शन घेतली. डिकोस्टा कोस्टल PI धोपक्या फोनाचे आमकां 20 मिनटां मध्ये बाणाल बिचीर येयलो फुडें टीम घेवन पालोर तेका 20 ते 30 मिनटां मध्ये पावलो आनी ही बोट आमी आतां आमगे प्रायवेट बोट घेवन दवरपा वयताय. कित्याक आमकां CMान उतर दिलो हा पेलेगे बोट तुका घेवन तूं मोसोन दर्याय म्हूण आपूण तेंक 10 लाख फायन आनी बोट 2 म्हयने तुका भितर उडयता म्हूण चोय घेतो. आख्या नुस्त्या मान आमगे काबा कोताय. अरे तुमको इधर अलाउड है आने को चोय सारखे बांगडे बांगडे मान याचय सगळे मान काबा कोताय चोय याचय सगळे तुमको इधर अलाउड है रे हा देख बिसोण बिसोण मान काबा कोताय आमगे नुस्तेकारां आम पड बारके ताले आनी बांगडे आख्खे बांगडे बोन होताय गोंयचे चोय आनी चोय दयरो वचोय आमगे बाणाल बीच कितू बोगले वताय त्या चोय त्या नुस्त्या ची बोट आज आमगेली बाणाल दयर आयिल्ली सारकी वयर येयलोली आनी हेम टनांनी आमगेलो बांगडो आनी विसवण आनी बडो मान वयला. बडो म्हळ्यार टुना डिकोस्टा PI 20 मिनिट्सा मध्ये फोन मारल्या जापाचको येयलो आनी टेरलान आनी तेगेले टीम मेंबरान ही बोट फिशरमॅना आदरान बोट धुवन दाखयल्या. गोंयच्या रस्त्यांचेर वाडट्या मरणांची दखल. ड्रायव्हिंगाक शिस्त लावंक ट्रॅफिक पुलिसांनी हेल्मेट नासतना 2 व्हिलरी चलोवपी 212 रायडरांक बूक केल्यात. प्रायव्हेट गाडयो भाड्याक दिवपाच्यो 17 केशी. रजिस्ट्रेशन सस्पेंड वा रद्द करूंक तांचो रिपोर्ट RTOक धाडला म्हणून सुत्रां सांगतात. फोंड्या पालिकेचे गोशाळेंतल्यान गोरवां गायब. पालिकेन रस्त्यावेली 2 गोरवां उखलून हाडिल्लीं. गोरवां परत व्हरूंक गोरवाकारान फायन भरली. मात गोरवां व्हरच्या वेळार एक गाय गोशाळेंत ना. इन्चार्जाक विचारल्यार म्हणटा खंय गेली खबर ना. गोरवाकारान गोशाळेचेर पुलीस कंप्लेन केल्या. कत्तलखान्यांत वा कोणाक विकली म्हणून दुबाव. फाटल्या जुलयान जेन्ना एक गोशाळा म्युन्सिपाल्टीन हांगासर निरंकल वाठारांत बांदली आनी मूळ उद्देश आशिल्लो म्युन्सिपाल्टीचो की भटकी गोरवां जी रस्त्यार बसता जेणे करून लोकांक सामान्य लोकांक त्रास जाता एक्सिडेंट जाता जावं रातची ती पावसान काळखान दिसची म्हणा जेणे करून ही गोरवां खंय तरी बंदिस्त करची आनी जे कोण हांकां मालक जे मुद्दाम जावन हांकां सोडटा रस्त्यार तांकां खंय तरी फायन दिवची आनी तेच्या उपरांत ही गोरवां तेंच्या स्वाधीन करची पडून. पण हांगा आयज एक परतीच गजाल जाल्ली आसा. 15 दिसांनी इनॉग्रेशन करून 15 दिसांनी जेन्ना गाय ना जाता सो तेंचें इंटेन्शन कितें तेंचे विचार कितें ते करपाक कितें सोदता ह्यो काही गजाली हे प्रश्न म्हाका येयले न्हू. गाय ना जाल्यार तुमी फाटीं मडगांव सारक्या शहरांत पळयलें कितलीशींच गोमांसाची कत्तल जाता आनी तेंची ती वोस काडून दवरलेली. एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो कळ्ळें तुका. ते तरी कोणे तरी हिंदू प्रेमी आमच्या सारके हिंदू प्रेमीन केल्लो कळ्ळें तुका. जर अश्यो गजाली जाता जाल्यार फोंड्यान घडपाक शकता काय हो प्रश्न. हेजेर चवकशी काडपी आमी कोण न्हू. आमी फक्त तुमकां सांगचें तुमचे थ्रू आमी लोकां मेरेन वयचें हो मुद्दो. सो पुलीस कन्सर्न ऑथॉरिटीज कळ्ळें तुका एनिमल हजबंड्री आसा जे जाग्याचेर आमी DMAन पयशे भरल्या सो ते मनीस आसा तेंची जर ऑलरेडी फी भरलेली आसा तेंची रिसिप्ट आसा आमी तांकां रिलिव्हिंग ऑर्डर दिल्या जाल्यार ती गोशाळेच्यान गायो तेंच्या हातीन आजून कित्याक पावना. जो मनीस जी आपली गोरवां घेवन हाडपाक गेल्लो ती गोरवां थंय आसतना एक गोरू आसा एक गोरू ना आनी अशा पद्दतीन हे गुरू आपले गेले खंय असो ताणें प्रश्न उपसारला. आनी म्हाका दिसता CCTV आसा सायडीक फेन्सिंग आसा अशी त्या प्रमाणे ताणें आतां रितसर DMAक म्युन्सिपाल्टी पुलीस स्टेशनाक एनिमल हजबंड्रीक हांकां सगळ्यांक कागाळ केल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे ताणें हेजेर कठोर चवकशी मागल्या.
खंय तरी गाय वयता खंय वयता हेजो जायतो प्रश्न उपसारता म्हणटा की गाय गेली खंय. ह्या पद्दतीन ताणें आपली कंप्लेंट दिल्ली आसा. पुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.